पुराय 2 वर्सां उपरांत बंद उरिल्ल्यो शाळा आतां सुरू जातात. कोरोनाच्या महामारीक लागून शाळा फाटलीं 2 वर्सां बंदच उरली. मात आतां नवे गणवेश आनी नवीं पुस्तकां घेवन विद्यार्थी ऑफलायन म्हणल्यार प्रत्यक्ष शाळेन वचून शिक्षण घेतले. कोरोनाच्यो केशी कांय प्रमाणात वाडिल्ल्यान भंय निर्माण जाल्लो. मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परिस्थितीचो अभ्यास करून 15 दिसां भितर थारायतले अशें सांगलां. केसीस थोड्योश्यो वाडत आसा, बट फाल्यां पयलोच स्कुलाचो डे आनी वील ऑब्जर्व फॉर अनदर 10 to 15 days कशा पद्दतीत मॉनिटर करतले आनी देन वील टेक द डिसिजन्स. कारण एक उत्साह आसात. कारण गेल्या वर्सा जरी आमी ट्रायल बी दीस 2 म्हयने सुरू केले आनी खूब बरें जाल्लें. आत्तां जे फाटले 2-3 दीस जे प्रमाण कोरोनाची केसीस वाडटा त्या खातीर त्यो सगळ्यो SOPs ज्यो आसा त्यो हांगासर फॉलो केल्यो वयतल्यो. तो आमी थोडेशे हे करतले परत आतां पेरंटांक कॉन्फिडन्सान घेवन की बरें नासत जाल्यार भुरग्यांक धाडप ना ही सगळी इन्स्ट्रक्शन्स वयतली. आनी हांगासर मास्क जो घालताले आमी इतले तेंप मदीं आत्तां कमी जाल्लो, परत त्या सगळ्या मास्का कडेन आमकां वयचें पडटलें.